आणि अम्मा आता हांगा तिगेल खातीर कसनगी विंगड कसनगी करतस ती अम्मा कसं करतस तू कांदो बिंदू घालनो हां हां मैसूर डोसा तो पुरा त्या चटणी बिटणी घालता गो तू मैसूर डोसा काही नको राहील त्या ह्या पळय गे कसं करतस तू सुपर लाईट कलर आहे फुल व्हेजिटेबल घाल लाईट कोण डोसा व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू न्यू ब्लॉग आणि प्रजन की गुड मॉर्निंग घंटी जल्ल 9:42 आणि आज ही 1 एप्रिल आणि प्रजन के एप्रिल फुल डे हांव कोणाक एक जण एप्रिल फुल करनी येतल आता जस्ट उठयला आणि आज आराम से उठयलो नो मॉर्निंग क्लास ना जाल्यार वगी वगी उठयता बट आज या आराम से उठयला अम्माय न्हिदलेल्या तेव्हा म्हाका तोगूचून असना दूध हाडका आणि अम्मान असना काल रात्रीच असना वाट्टून दवरला टाकयता कसन वाट्टून दवरला करून फटाफट ब्रेकफास्ट करूया ते ह्या पळया अम्मान असना पीठ रात्री वाट्टून दवरला ना आप्प्या पीठ अम्मा सांगलें की आज आप्पू करया करून ताजे खातीर आप्प्या पीठ अम्मान रात्री वाट्टून दवरलें हांव वचून आतां असता दूध हाडता आनी ताजी मागीर आप्पू काडता आनी पळया चटणी करया आनी एक नंबर आज यमी यमी ब्रेकफास्ट फुल आप्पो आनी चटणी दूध हाडला ते फुगला अम्मा हां अच्छा चलो हक्क आतां रेडी करतास लायक करून मिक्स करया मीठ घाल न्ही अम्मा हां तो फटाफट दूध हून करता चा करता चटणी रेडी सुपर चटणी असणार थोडं टेस्ट पण पळयतास सुपर सॉलिड एक नंबर चटणी लायक करून पत्तळ करून रेडी झाला आणि हांव म्हणटा कायल दवरल्या आप्पू कडेन फटाफट कायल लायक करून होऊन जाला आता तेल घालता तूं आता ढंगता का वाव सुपर चल फटाफट टर्न करूया का हो 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 कसं सॉफ्ट झालं या एक नंबर सुपर क्रिस्पी क्रिस्पी झालं लाईक करणं क्या बात है ऑलमोस्ट अंगल झालं खाली एक उपरतून घालची ना उपरतून हंग पळय कित लायक गोल्डन ब्राऊन झाला पळय क्रिस्पी क्रिस्पी सुपर नव्हे एक नंबर अशी आप्पू खावच्या मजा येता चड करपलेले मजा येना बट ह्या कलर असल्यारी हांगा आप्पू रेडी उपर लायक कोण क्रिस्पी आणि लायक कोण फुगलो पळय एक नंबर झाला सुपर झाला चलो आता प्लेटा काढता गाइस आप्पो रेडी एक नंबर आता अम्मा दिता मागीर हांव बाकीच काडटा आता जस्ट घर कडेन आयलो आनी हांव भायर समकलो आलो येताना येताना चिकी वेळ जालो आनी अम्मान म्हाका येताना येताना तांती हाडचें सांगलें म्हळ्यार ऑमलेट करतास करून तर हांगा पळय अम्मान आसना फस्टाची चॉप करून दवरलो अम्मान हांगा उकडी शीत केला उकडी शीत आनी हे कालचे जे बिटरूट सारूप करसील त्यांचे आतां खावचे दनपारची जेवण आतां फटाफट अम्मा तांकां ऑमलेट करतास तर हांगा लायक करून ऑमलेट रेडी जातास तर लंच रेडी ऑमलेट बिटरूटा सारूप करी आणि शीत Later that same evening. तावल दनपार मागीर जेवण हांव चिक्क्यो न्हिदलो आलो मस्त वत आशिल करून ताजी मागीर आतां हांव मागीर 5 घंट्याक ऑनलायन क्लास आशिल्लो ऑनलायन क्लास घेतले हांव थोडें आतां एडिटींग करच्या बसला आनी आतां 7 दाखोवन म्हाका रात्री 9 घंटे तो वापस क्लास घरा कडेन आज काही भायर वचचें ना आशिल्लें तर घरा कडेन आशिल्लो तर आतां म्हाका अम्मान आसना च्या कोन्न दिला आनी च्या आनी पोळो तर पोळ हांगासर च्या केला अम्मान चटणी वटू खाता आनी अम्मा आता हांगा तिगेल खातीर कसनगी विंगड कसनगी करतस ती अम्मा कसं करतस तू कांदो बिंदू घाल न्हू मैसूर डोसा मैसूर डोसा तू पुरा त्या चटणी बिटणी घालता गो तू मैसूर डोसा काही नको राहील त्या चटणी ते ना गाजर किसून करता जर घालता मूळ तशी हा तर ठीक आहे ते नॉर्मल
ताका मैसूर डोसा नाही म्हणचे मैसूर डोसा घालून वयर चटणी बीट लावून या पुरो वेजिटेबल घालून त्या मैसूर डोसा ताका म्हणचे ठीक आहे तू आता आरामसेर करी तुका वेजिटेबल घालून बेस्ट पण हांगा पोळ पळय पोळ जाल्ला काडीत ठीक आहे चलो हांव आतां तान्नी पिता म्हाका मागीर मेगल विंगड क्लास आसा हें पळय काय आम्मा कसन एक्सपेरिमेंट करता आसत हांगा पुरो मिरसांग आल्ल कांदो पुरो चॉप करून हांगा कॅप्सिकम चॉप करून कसन की एक्सपेरिमेंट करता आसा सकाळी आप्पा पीठ आशिल्ल न्हू मेगल जाल्ला आतां अम्माल बाकी आसा हें पळय काय मागीर कसन करतास तूं बीट मिरसांग केलं पी बीट्रूट हां सुपर लायक कलर आयला दोन्ही मिरसांग फुल वेजिटेबल घालून लायक करून डोसा सुपर एक नंबर जस्ट मेगल ऑनलायन क्लास जाल्ले आनी असना फल्ले हनुमान जयंती हांव विसरलोची सेव बरोवच्या खातीर तर आतां फटाफट ऑनलायन करता कंदलेपना सेव बूक करतात तर सेव आतां ऑनलायन बूक केले आनी फल्ले होड दिवस हनुमान जयंती आनी फाल्यां थर्सडे आसा आनी थंय मेगल हेक्टीक शेड्यूल आसा गोतना म्हाका आतां कशी हांव वालकेश्वर वचची करून म्हाका कळना ट्राय करता अगर म्हाका कसं सांजवेळच्या टायमार कसं क्लास कॅन्सल असल्यार हांव वचून येता बट थर्सडे येयला करून ना जाल्यार नॉर्मल दिवस आयल्यारच ना म्हळ्यार फ्रायडे कसं आसल्यार आयले आसता हांव सकाळीं वचून पांय येत आशिल्लो बट आतां फाल्यां थर्सडे आतां सांगचें जायना का पल्ल्याच पळय पळोवचें ना जाल्यार असना कसां करता गो तसा येतना आमगेर हांगा हनुमान देवस्थान आसा थंयची वचून पांय पळोवन येता ब्लॉग एडिट करून जाल्यार आतां जस्ट अशी स्क्रोल करतना पळयलें ते पुन्हा तो जोर पावस आयलो ओके आनी सकाळांत वतानच न्हय आमगेर हांगा न्हय गॅसाक न्हय फुल्ल लायन लागलो बापरे म्हाका वचनाशिल्लें म्हळ्यार आमकां पायपलायनच करून कळना ताजे खातीर भायर पळयलें ना बापरे कसन लायन पाप कितलें एक तर वत आसा येता तूं मदें आनी गॅसा खातीर इतलें गडबड आसता आनी आतां पावस येतच काही पळय आतां आज गरम जाता वतना काल थंड आशिल्लें बट आज मजा ना फाल्यां हनुमान जयंती आसा सेव बरोवन जाला लायक जालें ना जाल्यार लास्ट मोमेंटान असो कळना मागीर ते सेव बरें ती म्हाका सामकी विंगड म्हळ्यार बरें जाल्यार एक हें आसता न्हू म्हळ्यार एक कसं आज चांग दिवसांत आमी सेव बरें करून तें एक फील जाता मागीर ठीक आसा गायज आतां व्हिडिओ हांगा सेंड करता आयचे दिवस एक गेलो घरकड आशिल्लो क्लास घेता आशिल्लो ताजे खातीर हांव भायरचे कसन चड कर न्ही बस कसन घरकड आशिल्लो तेंचे केले हांव आनी बट म्हाका दिसता थोडे केले आसतले कशें केल्यार ठीक आसा नो प्रॉब्लम चलो आतां व्हिडिओ हांगा सेंड करता आसा तुमकां पळय जेन्ना आमचे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात गायज आनी फॉलो करून नकल बाय गायज गुड नायट टेक केअर कांदो बरो चॉप करून हांगा स्प्रिंग ऑनियन फुल पिओ दोन्ही मिरसांग कसं नाही